अलार्मिंग फिचर्स खंयचे आसतात ते आमकां तुमी थंयच्यान सांगा ENTचे म्हणजे कानाचे. भुरग्यांनी हय या भुरग्यांनी भुरग्यां आमी भुरग्यांनीच टॉपिक हय आमी भुरग्यांनीच स्टिक करूया. कान नाक आणि ताळो हे जे दुयेंस असतात भुरग्यांक त्याच्यात सगळ्यात इम्पॉर्टंट आणि प्रॉब्लेमॅटिक म्हणल्यार आसता म्हणल्यार एक आसा कान दुखता कानाक चड दुखता तेन्ना भुरग्याक ते सहन जायना आणि तो खूप रडता आनी इट इज रियली अनकम्फर्टेबल फॉर द चायल्ड. दॅट इज वन थिंग. आनी तेतून मोस्टली इट इज बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन इन द मिडल इयर. मदल्या कानाचें इन्फेक्शन आसता तेका आमी अक्यूट ओटायटीस मिडिया म्हणटा. दॅट इज वन थिंग. आनी तेजे लागून तेजी उपरांत कितें प्रॉब्लेम जाता म्हणल्यार डेफनेस, आयकोपाक कमी येवपाचें. आतां आयकोपाक कमी येवचें टेम्पररी आसल्यार ओके ते ट्रिटमेंट जाता, पण ते परमनंट जाले खूब दीस असले मागीर भुरग्याचे सगळे विकासाचे तेजो परिणाम जाता. एकदां चायल्ड तेका आयकोपा येना मागीर तो सारको उलयना, तेका स्कुलान अटेन्शन दिवपा जायना आनी तेजे सगळे स्कॉलास्टीक इम्प्रुवमेंट आनी सगळे ते डेव्हलपमेंटाचेर इफेक्ट येता. सो दॅट एक इम्पॉर्टंट आसा. आनी अशी एमर्जन्सी केसीस पळोवंक गेल्यार देर आर अदर प्रॉब्लेम्स लायक खूब थंडी जाली, इन्फेक्शन लॅरिंग्सात स्प्रेड जालें, ते लागून मागीर एक्यूट एपिग्लोटायटीस म्हण एक प्रॉब्लेम आसता जेतून श्वास घेवपाक प्रॉब्लेम जाता. इयर नोज थ्रोट रिलेटेड प्रॉब्लेम्स अल्टिमेटली रिलेट टू द एअरवे. एअरवे कितेंय प्रॉब्लेम जाली, सूज आयली कितें जाली, आवाज बदलता, श्वास घेवपाक त्रास जाता. सो दॅट कॅन बी अ रियल एमर्जन्सी. आनी बाकीचे थोडे भुरग्यांचे एमर्जन्सी प्रॉब्लेम्स जे आमी पळयतात ते म्हणल्यार भुरग्यांचेच म्हणल्यार दे पूट सम फॉरेन बॉडी कितें तरी नाकान घालून येता, कानान घालून येयल्ले तितले कितें प्रॉब्लेम नासता. पण डेफिनेटली ताळ्यान कितें घायले, कितें गिळ्ळे तरी ठीक आसा, पण एक फावटी हे कितें खंयचे शिरकता खंय श्वास नळिकेंत शिरकता तेन्ना तेका प्रॉब्लेम ब्रिदींग प्रॉब्लेम जावं शकता. इट कॅन बी अ व्हेरी बीग एमर्जन्सी. आनी तसले जे केसीस आसता स्पेशली चायल्ड स्वॉलोईंग समथींग ऑर एस्पिरेटींग म्हणजे सुस्त्र वचपाचें म्हणल्यार इट गोज इन द एअर पॅसेज. दीज आर द रियल चॅलेंजींग एमर्जन्सीज इन ENT इन चिल्ड्रन.